आज माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांची सकाळी भेट घेतली 6 म्हयन्या उपरांत पयलेच फावटी तांकां मेळटालो। कोविडाचेर सद्यस्थिती कितें आसा, कोविडांतल्या टेस्टिंग पासून मॅनेजमेंट पर्यंत गोंय राज्यांतली परिस्थिती तांकां सांगली। तांच्यांनी डिक्लेअर केल्ली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज हाजो बेनिफिट्स आमी सगळ्या लोकांक कशा पद्दतीत मेळोवन दिला, म्हणजे वेगवेगळ्या 27 डिपार्टमेंटाच्या थ्रू तोय तांकां एक्सप्लेन केलो। आणि त्याच धर्तीचेर आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा हो कन्सेप्ट आमी फाल्यांच्यान सुरवात करता आणि गोंयांतल्या 191 पंचायती पर्यंत आमी पावपाचें थारायलां। सगळ्या पंचायती पर्यंत आमी त्याच धर्तीचेर आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा हाजेर काम करतले हें तांकां सांगलें। आणि मायनींग हो म्हत्वाचो विशय तेंचे कडेन एक्सप्लेन करपाचो आशिल्लो। ताजेर तांकां फाटले 12 पासून आतां पर्यंत गेली कितलीशीच वेगवेगळे अडथळे मायनींग सुरू करण्याच्या बाबतीत येता हे तांकां एक्सप्लेनूय केलें। हाज्याय पयलीं तांकां सांगलेलें आनी सुप्रीम कोर्टांत कशा पद्दतीन जे डिले जायत वचत आसा आनी ह्याच धर्तीचेर जर डिले जाले जाल्यार गोंयांतलें मायनींग सुरू जावपाक उशीर लागत आसा। आनी ताका लागून आमी लेजिस्लेटीव क्युअर ताका म्हणटा, म्हणजे त्या दृश्टीन परत एकदां केंद्र सरकारान गोंयचो विचार करचो आनी गोंयचेर जो सेकंड रिन्यूवल जावंक ना, म्हणजे तेन्नाचे गव्हर्मेंट 2007 जेंचें गव्हर्मेंट आशिल्लें तांच्यांनी जर सेकंड रिन्यूवल केल्लें जाल्यार आयची समस्या, आयची परिस्थिती हांगासर क्रिएट जावची नाशिल्ली हें म्हाकाय पटलें। आनी जेन्ना मायन्स मिनिस्टर जोशीजी आनी तांचे सेक्रेटरी मायन्स सेक्रेटरी श्री अनिल कुमार हांच्या बरोबर डिस्कशन्स केल्या उपरांत म्हणजे क्लियर कट ठरलें, जर तेन्नाच्या गव्हर्मेंटान 2007 खरेंच रिन्यूवल दिल्लें जाल्यार सेकंड रिन्यूवल ह्यो पयलींच 2007 मेळटल्यो आसल्यो। त्यो थोड्योश्यो घाई गडबडीत 2015 MMDMR एक्ट येता आसतना दिले गेल्या, जे पार्सेकर मुख्यमंत्री सर आसतना, म्हणून कदाचित त्यो सुप्रीम कोर्टान क्वेश केल्यो गेल्यो। जर 2007 रिन्यूवल केल्लें जाल्यार ही समस्या गोंयचेर आतां पर्यंत येवची नासली। पूण तेन्नाच्या काँग्रेसचें सरकारूय बी तितकेच जबाबदार आसा ह्या गजालीक। म्हणून परत एकदां पुराय सगळ्या देशांत सगळ्या राज्यांक रिन्यूवल 2 टर्म मेळ्ळे। पयलींच्या MMDR एक्टान 40 वर्सां म्हणजे 20 वर्सांचें रिन्यूवल आशिल्लें, त्या एक्टाच्या आधाराचेरूय आमचें रिन्यूवल कन्सिडर्ड करचें, डिम्ड रिन्यूवल कन्सिडर्ड करचें आनी निदान 2027 पर्यंत तरी आमकां परत एकदां रिन्यूवल मेळचें ह्या दृश्टीन आमचो प्रयत्न आसा। हें तांकां एक्सप्लेन केलां आनी उरलेल्या गजालींनीय बी कशा पद्दतीन अडथळे आसा आनी कशा पद्दतीन डिले जायत आसा हें तांकां सांगलां। तांच्यांनी सगळें आयकून घेतल्या उपरांत जाता तितके बेगीन म्हणजे ह्या 10 तारखे पर्यंत एक ऑफिशियल लेवलाचेर एक मिटींग परत एकदां ऑर्गनायज करून गोंयांतल्यानय आमचे मायनींग रिलेटेड एजी आसतले किंवा बाकीचे हे त्या मिटिंगेक प्रेजंट रावतले आनी फुडल्या 15 तारखे पर्यंत परत एकदां एक मिनिस्ट्रल लेवलचेर मिटींग ह्या विशयाचेर जातली हेंय सांगलां। आनी जाता तितके बेगीन हो विशय सुटावो जावचो हो गोंयच्या सरकाराच्या वतीन, लोकांच्या वतीन हांवें तांकां विनंती केल्या। आनी म्हाका निश्चितच खात्री आसा की ज्या पद्दतीन तांच्यांनी पॉझिटिवली हो विशय घेतला कितें तरी सोल्युशन हाजेर येतलें हाजी आशा बाळगता। आनी म्हाका दिसता आमच्या इकॉनॉमीकच्या नुसार आमी जर विचार करीत जाल्यार जाता तितके बेगीन आमी तेंय पटोवन दिलां, कारण गोंय हें तशें पळोवंक वचत जाल्यार टुरिजम आनी मायनींग हाजेर डिपेंडंट आशिल्लें। गोंयांतलें मायनींग बेगीन सुरू जावपाक जाय हें तांकां पटोवन दिल्लें आसा आनी निश्चितच हे फावटी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हो विशय सिरियसली घेवन कितें तरी स्टेप्स उचलतले जेणे करून मायनींग हें सुरळीत रित्या सुरू जावचें ह्या नुसार प्रयत्न आसतलो।